Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 19 डिसेंबराक मुक्ती दिसाचे कार्यावळीची मोठी तयारी चल्ल्या. 19 डिसेंबर ह्या कार्यक्रमाक माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी हे गोंयांत येता ताची तयारी पूर्णता सुरू आसा आणि सगळीकडे एक बरो उत्साह पहिलेच फावटी 19 डिसेंबराच्या 60th इयर लिबरेशन ह्या कार्यक्रमाक मुख्यमंत्री आपले राष्ट्रपती जे आसा हे गोंयांत येता. एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. 60th इयर लिबरेशन हे सुरू करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली 60व्या वर्सांत इट इज नॉट जस्ट अ सेलेब्रेशन. आमी जरी म्हटलें आमी फाटल्या 60 वर्सांक आमी कितें केलां आनी इंडिपेंडन्स म्हणजे गोंय मुक्ती मेळपा खातीर खंयचे इन्सिडंट्स जशे आजुनूय टच जायनासर उरल्या. आतांच आमी पणजे महानगरपालिका आनी पणजे हे पिंटूंचे बंड हाजे सारकें आशिल्लें जे मैदान तांच्यांनी ब्युटिफाय केलां. ताच्या हांव आयच्या दिसा हो दीस जो आसलो होय ताच्या खातीर खूब म्हत्वाचो जो आशिल्लो. ताका फ्लोरल ट्रिब्यूट दिवन हांव आमचो पणजे MLA पणजे CCP हे सगळे जाण थंयसर आत्ताच आयले. त्या खातीर अशे इन्सिडंट्स गांवांनी उरले आसतले. गांवांनी खंय तरी आमचे स्वतंत्र सेनानी आसतले. कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द मिलिटरी फोर्सीस दॅट टायम गोंयांतले प्रत्येक कडलो इन्सिडंट्स जो आसा हो ऐतिहासीक म्हत्व घेवन ताका तितकेच रिनोवेशन हे केले वतले. तेजी कायमचे याद उरपा खातीर स्मृती स्थल्स ज्यो आसा हे वेगवेगळ्या जाग्याचेर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पासून वेगवेगळे स्वतंत्र सेनानी पर्यंत ह्या सगळ्यांच्यो स्मृती जागयल्यो वयतल्यो. वास्को कुळे रेल्वे तात्पुरती सुरू. थळावे म्हणटात चालूच दवरात. रेल्वे म्हणटा रिस्पॉन्स पळोवन कितें तें. You have to get patronage from passengers. If you are getting regular passengers and ticket sales is more, so we will run the train regularly. There is no harm in that. जी ट्रेन तेंच्यानी आतां चालू केला ते म्हणटात ऑन ट्रायल बेसीस आमी ही ट्रेन चालू केला म्हणटात. सो आमी तांकां सांगूंक सोदता जेन्ना सरकार म्हणटा वर्क फ्रॉम होम तेन्ना ही ट्रेन ऑन ट्रायल बेसीस हेंच्यांनी केला. हांकां म्हणटात की आमचो जो रिपोर्टींग जो ट्रेनीचो जो रिपोर्ट जातलो ताचेर आमी डिसायड करतले. ते म्हाका दिसता हो जो शॉर्ट टर्म 1 विकाचो तेंच्यांनी टायम डिसायड केला आनी जेन्ना लोकांची तितली येणावळ जायना तेन्ना हे ट्रेनीचो रिपोर्ट हांकां कसो म्हणून कळटलो. सो आमी हेच्या बद्दलूय CMाक परतून मेमोरंडम सबमीट केल्लो आहा की ही जी ट्रेन आहा ती आयजूच न्हू ही पोर्चुगीज टायमाच्यान ट्रेन चालू आहा. सो हे ट्रेनीक खूब सिग्निफिकन्स आहा. इट इज वन ऑफ द चिपस्ट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. सो आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की आतां जी तुमी जी ट्रेन फक्त सकाळ आनी सांज दोनूच टायम केला. सो ही ट्रेन पयलीं 3 टायम चलताली. सो आमी रिक्वेस्ट केला की ही ट्रेन जशी पयलींचो जो शेड्यूल आसलो जो 3 टायम चलपाचो त्याच शेड्युलान करपाचो. चिंतपाचें आनी परमनंट बेसीस ट्रेन चालू दवरपाची. वास्को कुळे हे एक ट्रेन जी हे माध्यमातून लोक वास्को टू कुळे एक चिपस्ट वे म्हणटा पळय बरो सवाय भितर सुशेगाद बसून वचोंक मेळटा आनी हेतून खंयच कसली गर्दी जायना. इस्कळ बसून सुशेगाद आपल्या डेस्टिनेशन देवंक मेळटा. सो वास्को कुळे ही ट्रेन आहा ती बरी जावन आहा लोकां खातीर. सो हेचेर मातशें हेंच्यांनी रेल्वे ऑथॉरिटीज जी आहा तेंच्यांनी चिंतपाचें. आनी गोवा प्रो लिगा खातीर GFAन तयारी सुरू केल्या. सेल्वेल अँड पॅरलल थिंकर्स आणि स्क्वेअर सर्कला बरोबर स्पॉन्सरशिप कबलात. So for all the obvious reasons that football would be in India, you don't have too many places where football is like treated like a religion. After Bengal, I think Goa would be the most obvious choice for the company to come into. That's why Goa is there. The warmth and greetings that has come in from the Goan people, we are more than happy to be here and do our bit for the development of sport also. Mostly trophies going for the Kolkata. Your team, Mohan Bagan, East Bengal, Mahmudan. But not now. Now is a challenge. 50% in Goa. But we've shown our football. We got a good talent. And I think by your support, we'll give you assurance. We'll do the lots of things in football. We'll make the best players. And they always take your company's name, Selwell, because of your Selwell is supporting this association. And all this association, I want to get the more teams to support in the village-wise. And I want to get more new young players. And I want to make a Goa football in the big way. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.